कसले हे नुस्तें? हांव वेलसांव आयलें दांडे. कितें बोट उडयली वयता? ओडी वयता. कितले दीस जाले वचपा लागले? जाले 3 दीस जाले. 3 दीस. पडटा नुस्तें? येतो तडतडे पडना. कोणा पडटा. कितले पडटा? पाटी कितले पडटा? पडाय कोणा 2 पाटी पडाय कोणा 3 पाटी पडाय न्हू. ते कशे दिला बांगडे? 200 रुपये गो. आज किती किती आणलं तुमकां नुस्तें? आमकां सुंगटां आनी बायटे करपाक. गोंयकार हो नुस्त्याक पिसो. ताका नुस्त्या शिवाय कशेंच जायना. चडांत चड 1 वा 2 दीस तर रावपाक शकता नुस्तें. ताच्या नंतर जायना. 1 जून ते 31 जुलय म्हणल्यार नुस्त्याक मारपाक बंदी आसता. ह्या पावसा सिजनाक तांकां ब्रीड ताची हाती घालता. ताका लागून बारीक नुस्तें मरता म्हणून ही बंदी आसा. आनी ही बंदी सगळ्याक आसा. पूण आतां मार्केटाक अचानक मोठ्या प्रमाणात नुस्तें आयिल्लें आसा. फ्रेश नुस्तें आयिल्लें आसा. मोठी सुंगटां आनीक बोरयेचे पेटे बाकीचे अशे करबट अशे मोठ्या प्रमाणात हे मडगांवच्या मार्केटाक आज नुस्तें आयिल्लें आसा. हाचें कारण म्हणजे आनी हें घेवपाक हांगा गर्दी पडिल्ली आसा लोकांची. हें नुस्तें आयलें खंयच्यान? हें भायल्यान आयलें ना जाल्यार हें गोंयचें फ्रेश नुस्तें. कासावलेचे जे नुस्तेकार आसात ते पारंपारीक पद्दतीन म्हणजे मार्ग ह्या पद्दतीन ते नुस्तें मारतात आनी ते नुस्तें हाडटात. पावस कांय दिसान बंद आशिल्लो 2-3 दिसां खातीर आनी दर्याकय तितली वेग नाशिल्ली. ताका लागून गर्दी नाशिल्ली. ताका लागून नुस्तेकार गेले आनी ताणें पारंपारीक पद्दतीन हें नुस्तें मारून सुद्दां मार्केटाक हाडलें. बऱ्यांतलें बरें नुस्तें सद्या मडगांव मार्केटाक आयलां आनी तें घेवपाक मोठ्या प्रमाणात हांगा लोक एकठांय जातात. म्हणटकीर मडगांवचें नांव गौरव करतालें.